इच्छाशक्त असल्यार कितें शक्य जाता हे मांद्रेच्या सरपंचान दाखोवन दिला। मांद्रे पंचायतीन कांय दिसा पयलीं आमरेपाली जुनसवाड्यार बेकायदेशीर डोंगर कापण्याचे काम बंद केले। आता मांद्रेच्या ह्या सरपंचान पंचायत वाठारांतल्या दांडोसवाडो, मराठवाडो, जुनसवाडो आणि आशवेच्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर खर कारवाई केल्या। कब से बंद किया? कल से सब सामान ये काम जो करेगा काम मिलेगा करेगा नहीं काम अगर मिलेगा कुछ जैसे तो करेगा, नहीं तो फिर गाँव जाएगा। इधर क्या हाँ, देखो अंदर देखो देख देखो। गोंयांत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां भोवतेक वाठारांनी पळोवपाक मेळटात। थंयच्या राजकारण्यांच्या आशिर्वादान ती उबी रावल्यात हे वेगळे सांगपाक नाका। मांद्रे पंचायतीक धडाडीचो सरपंच मेळ्ळो, जो फकत उलयना करून दाखयता। वाठारांतले बेकायदेशीर स्क्रॅप कारवाय करतना ताणें ही स्क्रॅप यार्डां मोडून उडयली। सरपंचान कारवाये आदीं ह्या स्क्रॅपवाल्यांक नोटीस जारी दिवन शेडी काडपाक 10 दिसांची मुजत दिल्ली। नोटिसो दिवनय शेडी उब्यो आशिल्ल्याचें पळोवन पंचायतीन कायदेशीर पावलां उबारली। आयडेंटिफाय केल्ले स्क्रॅप यार्ड्स आणि त्यानुसार आयज आमी 2 तगायत आमी डेडलायन दिल्लेली की जे स्क्रॅप यार्ड्स गांवांत आसा तांकां प्रॉपर नोटीस इश्यू केल्लेली आणि तुम्ही ते स्क्रॅप यार्ड खाली करा म्हटलेले। आयज गांवांतले जे 4 स्क्रॅप यार्डांक आमी नोटीसीस इश्यू केल्लेले ते 4रांतल्या ऑलरेडी सगळ्यांनी स्क्रॅप यार्ड्स खाली केल्लेले आसा। ह्या स्क्रॅप यार्डाचे थोडेशे सामान हांगासर आसा, तांकां आमी अल्टिमेटम दिला तुमी हो स्क्रॅप यार्ड्स खाली करपाचो। संडे गांवांतली ग्रामसभा आसा, ताच्या पयलीं परतून एक फावट 4य स्क्रॅप यार्ड्स आमी स्वता ग्रामसभा स्टार्ट जावच्या पयलीं आयडेंटिफाय करतले आणि आमी अश्युरन्स दिता मांद्रे गांवच्या लोकांक की गांवांतल्या लोकांक हे स्क्रॅप यार्ड नाका म्हणून आमी हे स्क्रॅप यार्ड काडलेले आसा आणि ही ग्रामपंचायत मांद्रे गांवाच्या लोकांच्या हितार्थ कार्य करतली। गांवांतल्या लोकांक जे नाका इलिगल एक्टिविटीज नाका, ते इलिगल एक्टिविटीज आमी गांवांत कशाच पद्दतीन चलोवंक दिवपाचे ना। गोवा 365 खातीर मांद्रे पेडणेच्यान संदीप कामोलकार।